नमस्कार. आज आम्ही एक मिडियाचेर आम्ही एक व्हिडिओ पळयलो जातून गोंय राज्याचो आरोग्य मंत्री एका जीएमसीच्या दोतोराचेर कशा पद्धतीन वागणूक करता हे आम्ही सगळ्यांनी पळयलें. म्हाका दिसता ते बेजबाबदारपणे बेशिस्तपणे एरोगंटली ताणे त्या दोतोराचो आज इन्सल्ट केल्लो आसा. ताणे पयलीं उल्लेख केलो की पुट युअर हँड्स डावन वेन आय एम स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. दुसरें ताणे उल्लेख केलो यू आर ब्लडी इगो, किक हिम आउट फ्रॉम हियर. ताज्या उपरांत ताणे उल्लेख केलो यू आर नॉट ऑथोरायज्ड टू स्पीक वेन आय एम स्पीकिंग. ताज्या उपरांत ताणे सांगलें गेट आउट फ्रॉम हियर. आय एम टेलिंग यू यू गो होम ऑर माय सेक्युरिटी विल थ्रो यू आउट. ताज्या उपरांत ताणे सांगलें लर्न टू शट अप एंड वेन आय एम टॉकिंग टू यू. ताणे म्हणलें आय विल सस्पेंड यू राईट नाव for next 2 years as long as my term is there. I will make sure you don't enter GMC. When I make up my mind, I don't want to listen to you. हे एका मंत्र्याक एका दोतोराक जीएमसी असले शब्द वापरपाक हे योग्य आसा. आता हो इन्सिडंट जाल्ल्याक म्हाका 100 पेक्षा वयर गोंयकारांचे फोन आयले, दोतोरांचे फोन आयले, पेशंटांचे फोन आयले की खंय तरी ह्या दोतोराचेर कुर्टीकर दोतोराचेर अन्याय जाला. आणि म्हाका खूप दुःख भोगता की हे दोतोर आज एक नोबल कॉज गोंयकारांक वाचोवपाचे करता. कोविड टायमाचेर आमी पळयले की हे इरिस्पॉन्सिबल मंत्री फक्त ऑक्सिजनाचेर पयशे खावपाक पेटिल्ले, फक्त व्हेंटिलेटर जे हाडले हो विश्वजीत राणे व्हेंटिलेटराचेर करप्शन खावन गोंयकारांक मारून पयशे करपाक पेटिल्लो. म्हाका दिसता असले इरिस्पॉन्सिबल मंत्र्याक इमिजिएटली सॅक करपाक जाय. आणि हांव मुख्यमंत्री जो स्वता एक दोतोर आसा ताचे कडेन मागता की इमिजिएटली ताणे जो आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आसा हाका इमिजिएटली आयपीएचबीन खंयच्या खंय लागींचे आसते व्हरचो, हाचे मेंटल असायलम चेक करचे. कित्याक हाची मानसीक स्थिती बरी ना. ताणे सांगले की आपलो प्रेशर वाडयनाका. फाटल्या दिसांनी याद करात हो सांगतालो कोण अमित पाटकर, आपूण ताका वळखना. आणि जेन्ना हाचेर आमी एक टॉपिक घेतलो तेन्ना होच स्वता म्हाका फोन करतालो. सो दिस इज अ टिपिकल नोन मेंटॅलिटी ऑफ विश्वजीत राणे. म्हाका दिसता सगळे गोंयच्या दोतोराकडे हांव मागता की सगळ्यांनी आता युनायट जावपाची गरज आसा. कित्याक दिस इज एन अटॅक ऑन द फ्रेटर्निटी ऑफ डॉक्टर्स हू आर सेव्हिंग गोवन्स इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट, क्रीड, रिलिजन. दे डोंट सी एनिथिंग. ह्युमॅनिटीक दोतोर आज आमकां वाचयता. आणि असल्या लोकांचेर जर आज अन्याय जाता आणि तुमकां हांव एक्सप्लेन करपाक सोदता केस कितें. हांव त्या दोतोराकडे स्वता उलयलो. आय ट्राय टू फायंड आउट द फॅक्ट्स ऑफ द केस. अरे दॅट वॉज अ लेडी हू हॅड कम देअर फॉर एन B12 इंजेक्शन घेवपाक ती थंय आयिल्ली. आता जीएमसी इमर्जन्सी इज अ टर्शरी हॉस्पिटल. दॅट मीन दिस शोज द फेलियर ऑफ द गव्हर्नमेंट. जेन्ना बेसिक जी इंजेक्शनां आसता ही खंय तरी हेल्थ सेंटरान जावपाक जाय, ही खंय तरी PHCन जावपाक जाय, अर्बन हेल्थ सेंटरान जावपाक जाय. दिस एक्चुअली शोज द फेलियर ऑफ द मिनिस्टर. डू यू एक्सपेक्ट अ इमर्जन्सी वॉर्डाचो दोतोर टू गिव्ह इंजेक्शन्स which can be given in primary health center or the urban health center? So this is an failure of विश्वजीत राणे. दॅट इज द रिझन ताणे तो एरोगन्स दाखयलो त्या दोतोराचेर. हांव विश्वजीत राणाक चॅलेंज करता की ताणे सांगचे खंयच्या रिपोर्टरान ताका फोन केलो. कित्याक हे मेडिसीन थंय सेपरेट रूम नंबर 2 आसा, वॉर्ड नंबर 2 वेर इन ओपीडी दीज मेडिसिन्स आर गिवन टू पेशंट्स. दीस वॉज नॉट एन इमर्जन्सी केस. आणि विश्वजीत राण्याक अधिकार कोणे दिलो ताका सांगपाक की आय एम सस्पेंडिंग यू राईट नाव. वी डिमांड द चीफ मिनिस्टर that विश्वजीत राणे has to be sacked immediately. आणि विश्वजीत राण्यान म्हाका दिसता त्या दोतोराचे पांय धरून सगळ्या गोंयकारां मुखार माफी मागची पडटली. कित्याक दिस इज एन अटॅक ऑन गोंयकार. सगळे दोतोर फ्रेटर्निटी हांव खास करून IMA कडे मागता, IMAच्या प्रेसिडेंटा मागता की तुम्ही हो विषय जो आसा बिकॉज दिस इज एन अटॅक ऑन डॉक्टर्स, वी विल स्टँड बाय यू. एंटायर गोवा विल स्टँड बाय यू. एंटायर गोयची जनता तुमच्या बरोबर रावतली. तुम्ही असले बेशिस्तपणे
इरिस्पॉन्सिबल मिनिस्टरांक कसलोच अधिकार ना दोतोराचेर अशा पद्दतीन वागणूक करपाक. तुमचे मागता की हाचेर सक्त कारवाई जावपाक जाय. विश्वजीत राणा कडल्यान अनकंडिशनल एपॉलॉजी साष्टांग नमस्कार घालून ताणे त्या दोतोराची माफी मागची पडटली. मुख्यमंत्र्याकडे मागता थंय आसा थंयच्यान ताबडतोब ताका उबार आणि व्हर आणि IPH बीन ताचे पयलीं चॅकअप करून घे. असले मंत्री तुझे जे दादागिरी दाखयतले. अरे वो विश्वजीत राणाक दिसला कितें की आपूण राजशाहीन आसा. ते दीस गेले. राजशाहीचे दीस वाळपयीन 70चे दीस गेले. हे हांव विश्वजीत राणाक याद करून दिवपाक सोदता. तुजो बापूय एक रिस्पेक्टेड मनीस, इतली वर्सां गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आशिल्लो. ताणे केन्ना असली वागणूक केली ना मरे. हे चल्ला कितें हो कसली ही दादागिरी. म्हाका दिसता जी कंप्लेन तुजेर फायल जाली, जी तुजेर केस रजिस्टर जाल्या, म्हाका दिसता ताजो परिणाम. आणि मुख्यमंत्र्यान हाचेर सक्त कारवाई करपाक जाय. जर तर तुमचे कडेन जायना जाल्यार आमी सगळे गोंयकार एक जातले आणि ह्या दोतोरा बरोबर रावतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.